फाईल नंबर कितें हां तो कोण तो राजकेचो हय जाणा हांव तुमकां जाणून सांगलो म्हाका हॅलो गुड मॉर्निंग मिस्टर राजशेखर कामत speaking here Goa Port Authority. I had called you the other day. Yeah. So I called you for the other reason today. Regarding that Anganwadi workers on strike, no, you all have not moved their file for those guys because CM had told them that it will be done. So अभी तक हुआ नहीं क्या? I think you also met them the other day at night. Yeah. हाँ. चलो they had comply किया था ना बीच में तो उनका कुछ हो ही नहीं रहा है. No one is even taking care of them. And others were taken and these people were thrown out. Selected few individuals were thrown out, no? Look, but file is put up of there. Yeah, I will come post lunch. I will be coming the other side, maybe around 4. ठीक है. Okay. Thank you. फाइल put up केलेला. फाइल put up नेगेटिव्ह मानले आता तर डायरेक्टर मानले तर नाव सांगा आपण फाईल दाखवायचं मला योगा डे मला जाऊन येऊ समजा करता आपण हे करता म्हणतो सीएम बाकीच्यांक घेतले त्याचं आमचं बिदोड जालें रातचे सगळें तांकां सगळ्यांक घेतले कोणाचे तेंचेर एक्शन घेवपूच ना एक्शन फक्त 7 जाणांचेर घेतल्या बट तांकां घेतले सगळें हे आनी इवन कशें घेतल्या स्ट्रायक जालो डिसेंबरान फेब्रुवारी इलेक्शन जालें रिजल्ट जावन मिनिस्ट्री डिक्लेअर जातकीर त्या दिसा मिनिस्ट्री डिक्लेअर 3 तारखेक मिनिस्ट्री डिक्लेअर केलें आनी 4 तारखेक आमकां टर्मिनेशन लेटर दिला बॅक डेट 1 तारखेच्या डेटीन 4 तारखेर आमकां डायरेक्टर ती सेम ती बायल ज्योती आता डेप्युटी डायरेक्टर कोण ना डायरेक्टर म्हाका हो सांगता सेक्रेटरी सांगता फायल पुट अप केल्या पूण मातशे नेगेटीव रिमार्क्स मारले ती आयकूनच घेवपाक तयार ना तुका सांगलें आमी पर्सनली जर 7 जाणां तो स्ट्रायक करून आमी 7 जाणां खंयच्याच पार्टीक सपोर्ट करना तुका कॅम्पेनींग करना कोणाचें दिसता जाल्यार तूं आमकां सांगलें तर तें तूं सांगपाक तयार ना उलोवपाकूय तयार ना क्या रिजल्ट किती दिला काडपा तुमकां काँग्रेस पार्टीक सपोर्ट हा केला तुमकां दिला लेटर दिला म्हणजे डायरेक्ट बरोवन दिला तें
और जो टर्मिनेशन लेटर का है तुम्ही चॅलेंज केला हायकोर्टामध्ये तुम्ही हायकोर्टात हे इमिडिएट साईड बाय साईड चॅलेंज करपाक सांगता कोर्टाक वचपाक लागलो आमकां एक कॉपी दिता हांव व्हरता हे तुमकां धाडून दिता ताणें म्हाका सांगला परत यो म्हणून परत ताका मेळटा म्हणून परते परत मेळ्ळ्या तुका सेक्रेटरी वॉटाचो प्रॉब्लेम आं आमी हाडटले न्ही तेन्ना दुसरे कोणी यूज केले एक खंयचे आतां ते एज्युकेशनाचो राव सीएम तेजो राबतो एग्री जाल्लो न्ही मागीर आमकां हाडले ते कितें आसले बाकी आहे त्यांचं घेतलं त्यांचं बरें काय तूं काय करता डिवायडेड करून ब्रिटीश करता पूण गेल्यार काल कोण बरें बरो पूण त्याने मायकल घेवन गेले त्याने सीएमान घेत म्हणलो न्ही आम्ही गजानकाक सांगता मागीर अपडेट करता कोर्टाक मातशें अशें राव रे सगळे तुमच्या फोटोवान येयल्या म्हणून आमी अरेंज करता मातशें फाटी मातशें दोतोरा मातशें फाटी भायर काडा ए मोबायल मातसो
हांव ते झेरॉक्स धाडटा झेरॉक्स मेळटा धाडली ओरिजिनल धाडटा सॅलरी कितली आसा ना ना आमकां हांगा विजय सरदेसायान धाडलो वतो आशिल्लो कांय कारणां लागून उरलो ताणें सांगलो विधानसभेचो इशू घेतलो आतां म्हणून काय आतां आमी सुरवात करता हांव सारको खंयचो तुमी पळयला आमी खंयचो विशय चड करून चड बोवाळ करून आमी सुशेगाद करून कंप्लीट करूं मागीर पुढे पुढे हांगा दुर्गा तुम्ही आज सांगा अंगणवाडी वर्करांका येऊन मेळा फाटले खूप दीस जाले त्यांचे स्ट्राईक चालू आता हंगर स्ट्राईक चालू किती त्यांचे फ्युचर कशें पळयात फाटले 6 म्हयने जाले जवळ तुमकां याद जातलें रातचे 2-3 मेरेन आमी मुख्यमंत्री बंगल्याचेर यूथ काँग्रेस तशेंच आमचे बाब विकास हांव आमी सगळे आशिल्ले जेन्ना आमी थंयच्यान उच्चरा म्हणून हें केलें आमकां अरेस्ट करून पेडण्यां व्हेले पेडण्यां व्हरतकच आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय तशेंच मडगांवचे आमदार सगळे आयले त्या वेळार तेन्ना तांची हाय लेवल मिटींग जाली त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें की तांकां सगळ्यांक घेतलें म्हणून आनी बऱ्या भशेन कांय मागण्यो मान्य जाले इशू थंड जाल्लो बऱ्या भशेन पूण निवडणूक जाल्या नंतर अचानक बॅक डेटेड ऑर्डर काडून फक्त कमिटी मेंबर जे आसा तांचे युनियनाचे तांकां काडून भायर उडयलो मुख्यमंत्र्यांनी सरकारान चिंतपाक जाय तांकां पळोवन येवंक जाय ते कोणाचे आवय ते कोणाचे भयणी तांकांय फॅमिली आसा हें आमी चिंतपाक जाय तांचो श्राप मुख्यमंत्र्यांनी सरकारान घेवंक जायना आनी मुख्यमंत्र्याक जर पावर ना तो जर कांय करूंक शकना हतबल आहा इशूचेर जाल्यार ताणें घरा वचपाक जाय इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट सो आमकां आमच्या अध्यक्षान क्लियर कट डायरेक्शन दिल्या की तो एक विशय लावन धरतलो कारण ताणें स्वता तेन्ना रातभर तो राविल्लो आमच्या बरोबर आनी हे इशू आमी आवट ऑफ नाशिल्ल्या कारणान आमकां तांकां आमी आज मेळ्ळ्यात सेक्रेटरी कडेन उलयला आतां सेक्रेटरी म्हणटा की तांकां पॉलिटिकल पार्टीचें बॅकींग आशिल्ल्या कारणान तांकां टर्मिनेट केल्यात म्हणून आज म्हाका दाखयात भारतीय जनता पक्ष विरोधान आशिल्ले तेन्ना आंदोलनां खूब जालीं तेन्ना टर्मिनेट केल्ले कोणाक त्या वेळाच्या सरकारान कित्याक ना तांचो युनियन लिडर इज एफिलेटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी बट ही इज ऑल्सो युनियन लिडर सो अशे तरेचे वेग कोणाचो तरी इगो सॅटिस्फाय करपा खातीर तांच्या पोटार पांय दवरचो ही अत्यंत चुकीची गजाल हांचे श्राप लागतले आनी आमी गोवा फॉरवर्ड पक्ष वा विजय सरदेसाय हांच्या फाटल्यान प्रामाणीकपणान रावतलो आनी तांचे विशय जे चडेक लावंक जाय तांकां जे परते रेस्पेक्टान जे तरेन तांकां काडून उडयला त्या रेस्पेक्टान तांकां परते डिपार्टमेंटान घेवचे हे आमी प्रयत्न करतले आनी हे करून फॉलोअप करून तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न आमी पूर्णपणे करतले सीएमान फाटल्या दिसान म्हटलें की जी फायल आहा ती कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन धाडलेली आहा पूण आतां कांयच तेच्या हें जायना पळयात मुख्यमंत्री जर उलयता जाल्यार मुख्यमंत्री होल एंड सोल मुख्यमंत्री जर जायना जाल्यार मुख्यमंत्री हॅज टू गो होम न्ही मुख्यमंत्री इज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कित्याक म्हणटात आनी बाकीचे मंत्री कित्याक तर मुख्यमंत्री कडेन जायना मुख्यमंत्री हतबला आनी हॅज टू गो होम तुमकां दिसता की आमचो WCD मिनिस्टर आयकना म्हणटात ते हांव कोण आयकता ते तांचें इंटरनल राजकारण ताचेर आमकां उलोवपाचें ना पूण इंटरनल झगड्यां खातीर तांकां तांच्या पोटार पांय दवरप कारण ते बारीक लोक आनी सगळ्यांक घेवन फक्त कमिटी लोकांक भायर ओडप हे अत्यंत चुकीची गजाल आसा परते मुख्यमंत्री कडेन एपील करता तांकां तुवें जें उतर दिलां तें पाळ आनी जर जायना जाल्यार यू गो होम दुर्गादास फाटल्या दिसांनी पयलें तर सगळे पॉलिटिकल पार्टीक मेळटा 22-23 मोर दॅन 25 डेज जाले पण अजून तांकां न्याय मेळना अपोजिशन लिडर किंवा अपोजिशन्स पार्टीचे काय धाजबल जालेले दिसता राज्या भायर आशिल्ले कांय निमित्तान आमी भायर गेल्ले पर्सनल कामां आमी काल आयल्यात आज हांगा धडक आमी दिल्यात आनी तुमकां एक तुमी प्रत्यक्षान दोळ्यांनी पळयला गोवा फॉरवर्ड पक्षान विजय सरदेसाय नेतृत्वा सकयल जे इशू घेतले ते मागीर लेबर गेट स्कॅम जावं खंयचे विशय जावं ते आमी तडेक लायले आजूच आमच्या बाब दिपक कलंगुटकर नेतृत्वा सकयल आमी फिशरीज इशू डिपार्टमेंटान एक इशू घेतलो
तो फॉलोअप करतली. सो जे विशय आसात लोकांचे विशय जे आसात ते आमी मांडटले आनी येणाऱ्या विधानसभेत सुद्दां आमचे अध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांचेर आमकां उलोवपाचें ना. आमी जे करूंक शकता ते प्रामाणीकपणान आमी तांच्या खातीर करतले. सेक्रेटरी कडेन टायम मागला ताजे कडेन वचून जे पेपर वर्क करून कितें करूंक जाय तातूंत तांकां परते जॉबाक ते घेतले ते आमी करतले. आनी मुख्यमंत्र्याची मागणी की ताणें हातूंत लक्ष घालचें, सिन्सियरली लक्ष घालचें. आनी जे उतर ताणें तांकां बंगल्यार दिल्ले आपले आपूण. केन्ना मनीस कितें आसता आपल्या घरा आपूण जेन्ना उतर दिता ते ऑफिशियल रेसिडेंट आसूं पूण ताचें घर घरान आपूण जेन्ना उतर दिता तें पाळपाक जाय. ना जाल्यार देव आहा आनी तांचो श्राप आहा. तुम्ही म्हटलं की त्यांना कोर्टात वयचे पडटले, वयचे पडल्यार तुम्ही त्यांना हेल्प करतले. 100% न्ही. कित्याक करचें न्ही. आमी आज पर्यंत केलाय मरे सगळें. कोणाक केलें ना आमी. कारण हे सरकार फक्त कोर्टाची भाशा समजता. काल तुमी पळयलें एक पत्रकार परिशद आमी घेतिल्ली. तर न्याय जर मेळना जाल्यार आमकां कोर्टान गिव देम ऑल निडेड सपोर्ट टू मूव टू कोर्ट ऑल्सो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ज्या दिसा त्यो बायलो बसले लास्ट टायम डिसेंबर म्हयन्यात मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेरय गेल्ले. आमकां 6-7 जाणांक अरेस्ट केल्लो, मारय घातलो. ताजे नंतर तांकां काडलो, म्हणजे बाकीच्या सगळ्यांक घेतलो तांकां काडलो. आनी मुख्यमंत्री दर एकल्या आपल्या भाशणांत म्हणटा की हे अंत्योदय तत्वाचेर चलपी आपली सरकार म्हणटा. अंत्योदय तत्वाचेर जर चलपी सरकार हे सकयल्या तपत्याच्या लोकां खातीर जर करता जाल्यार ह्यो आज बसल्यात त्यो बायलो खंयच्यो. आनी आझाद मैदानाचेर येवन ह्यो बायलो जर न्याय मागता आनी तांकां न्याय मेळना, मुख्यमंत्री उतर दिन जर पडटिता जाल्यार न्याय मागप कोणा कडेन. म्हणजे एक वटेन जर आमी बारीकपणान जर विचार करत पळयत जाल्यार हें सरकार खंय तरी हुकुमशाहीच्या वाटेर वता. लोकशाही म्हणटा ती मेला. लोकशाही खंय जागो दवरलो ना. पण नमळायेन आमी सरकारा कडेन मागतात. तुमचें व्यक्तिगत राजकारण आसात, बाकी कितेंय राजकारण आसात, तुमच्या राजकारण्या भितर त्या बायलांक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय. बेटी पढाओ बेटी बचाव म्हणटात जाल्यार आज तुमी हिंगा बायलांक कित्याक रडयतात. गोंयच्या बायलांक, कोणाले तरी भयणी, कोणाले तरी बायलो, तांकां न्याय मेळपाक जाय. राजकारण आमी येतले, पॉलिटिकल पार्टी येतल्यो, हांगा उलयतल्यो वतल्यो, पूण तुमकां दिसना पत्रकार भाव म्हणून तांकां न्याय मेळचो म्हणून. दर एकल्या गोंयकारांक दिसता तांकां न्याय मेळचो म्हणून. आनी हे सगळे खबर आसून मुख्यमंत्री म्हाका कळना कित्याक इतलो हतबल कित्याक जाला. त्या बायलांक न्याय मेळपाक जाय. आनी हे बारीक बारीक गजालीक लागून जर प्रत्येक वेळार जर आमकां न्यायालयांत जर वयचें पडटा जाल्यार सरकार कित्याक जाय. आमी न्यायालयाकच न्याय मागतले. म्हणून आमी नमळायेन गोवा फॉरवर्ड पार्टी नमळायेन मुख्यमंत्र्या कडेन मागता बाकीच्यो गजाली कुशीक घेवन त्या बायलांक न्याय मेळचो. आनी म्हाका दिसता की मनीसपणाचें कांयच तेजे जागे जावचें आनी त्या बायलांक तेणें बेगिनो बेगीन न्याय दिवचो. नाजाल्यार आमी बाकीच्यो प्रतिक्रिया म्हणजे कोर्टांत वचपाच्यो, विधानसभे भितर आमचे अध्यक्ष ते मांडटले. तोपर्यंत त्या बायलांनी हांगाच रावपाचें काय कितें. मात्तूय मुख्यमंत्र्याक काळीज ना, मात्तूय बाकीच्या मंत्र्यांक काळीज ना. पार्टी तुमी व्हडल्यो व्हडल्यो म्हणटा आमच्या पार्ट्या भितर आमी सकयल्या तपत्याच्या लोकांक वयर काडलो, हें केलें. भारतीय जनता पक्षा कडेन म्हजी नमळायेन मागणी आसा. तुमचें सरकार आसा तांकां न्याय दिवचो. आनी म्हाका आशा आसा आनी एक विश्वास आसा खंय तरी गोंयकार म्हणून ते खंय तरी मन तेंचें हळवी जावन तांकां न्याय मेळटलो म्हणून. पूण तेंगेली कॉपी नाव कितें